प्रिच्या भाव भयणीनो, 2 न्यूज सांगता. पयलो न्यूज हो, सगल्यांच्या तुमच्या एकाउंटान मोदीन 15 लाख घातलेले आसात. कितले? 15 लाख. स्वत म्हणपाक जायना. दुसरो एक न्यूज सांगता. ह्या दिसांनी जें कितें घडटा अख्ख्या संवसारभर, हें सगलें पळयल्या उपरांत जे वेगवेगळे फुडार सांगपी आसात तांणी सांगलां की आनीक 2 म्हयन्यांनी संवसार काबार जावचो आसा. उज्याचो पावस पडचो आसा. आमचो सारको पावस जुनान पडटलो, ताच्याहून पयलीं उज्याचो पावस पडपाचो आसा. संवसार काबार जाता. हुंचो सोंपून मानून घेवपाक पयलो आहा तो 15 लाखांचो काय संवसार सोंपता, काबार जाता. दुसरो पयलो आहा तो गूड न्यूज एक्चुअली, दुसरो आसा तो बॅड न्यूज. तरी पूण दुसरो काय पयलो? नाका 15 लाख नाका. भाव भयणीनो, आमचें जिवीत हेंच. गूड न्यूज आमकां कितलेय जरी तर दिले आनी आमकां दिसती पडले जाल्यार पासून तें स्वत मानपाक अवघड. ताचेर दुबाव आमचे जायते. पूण जरी तर एक बॅड न्यूज आसा, तो मागीर घडी बेश्तो एक रुमर कसो घातला, वॉट्सॅप फॉरवर्ड असो धाडला जाल्यार पासून तो स्वत मानपाक आमकां बरें दिसता. आनी तो स्वत मानून आमी आमचें जिवीत पासून बदलता जायते पावटी. बदलिना. जें कितें रॉंग आसा, बॅड न्यूज आसा, बेश्तो रुमर आसा, तें आयकून आमी जायते पावटी आमची जिविताची चाल पासून बदलता. पूण गूड न्यूज जरी तर आसा जाल्यार ताचेर जायते दुबाव. हेंच आमकां आयच्या वाचपांनी दिसती पडटा. आमचेंच जिवीत तें, आमच्या जिवितान हें घडटा तेंच हांगासर आसा. गूड न्यूज. आयज बागेवन मार्कू शुभ वर्तमान आपलें सोंपोवच्या आदीं सगळी समरी कोत्ता. कशे भाशेन जेजू पुनर्जीवन जालो, जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची समरी. पुनर्जीवन जालां आनी आपल्या शिसांक दिसती पडला. पयलो मारी मागदलेनाक दिसती पडलो, तिणें वचून दुसऱ्यांक सांगलें, स्वत मानूंक ना. ते एमावसाचे वाटेचे शीस आसले, तांकां वाटेर मेळ्ळो, सगळी खबर सांगली. 11 किलोमीटर चलप पासून ते बाबडे पत्ते आयले रातयान राती, आनी दुसरे आसले तांकां न्यूज दिलो, गूड न्यूज, जेजू जिवन जाला. स्वत मानूंक ना. 11 दिसती पडून जेजून आपली खंत परगटली. इतलें आसून दोळ्यांनी पळयलां तांचे पासून तुमी स्वत मानूंक ना. भाव भयणीनो, गूड न्यूज आमच्यान मानून घेवपाक तितलें जायना. कित्याक? तेंय कारण जेजून ह्या शिसांक आपल्या सांगलें. जेन्ना जेजून तांकां आपली दूख परगटली, तांचो अविस्वास आनी काळजाची धारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. म्हणटच स्वत मानून घेना जावपाक, म्हणजे गूड न्यूज जो आसा, सारकें जें आसा तें मानून घेवपाक घेना जावपाक कारण हेंच, अविस्वास आनी काळजाची धारुणाय. जरी तर आमच्यांनी कितेंय बरें आसा, सारकें आसा तें मानून घेवपाक जायना. आनी जरी तर आमी कारण सोदता, कित्याक काय, म्हज्यान कित्याक स्वत मानूंक जायना काय. मोदीच्या 15 लाखाची खबर सांगना हांव, तोय बीन एक फेक न्यूज. पूण जाय तें बरें आनी सारकें आसा तें आमच्यान मानून घेवपाक जायना. कित्याक? अविस्वास आमच्या काळजांचो, आमच्या काळजांची धारुणाय ह्या पासत आमच्यान मानून घेवपाक जायना. आनी ज्या वेळार आमचो अविस्वास आहा तो विस्वासान बदलतलो, आनी जेन्ना ही आमची काळजाची धारुणाय जी आसा ती आमची मोवाळायेन बदलतली, तेन्ना आमच्यान जाय तें स्वत मानून घेवंक जातलें. भोव करून जें कितें सारकें आसा, आनी जें कितें सारकें आसा तें बंद करपाक जायते आसात, वावुरतात. सो मेनी फोर्सीस. हाचे पयल्या वाचपान आमी आयकता धर्मदुतांच्या इतिहासान. आमी बुधवारा दीस आयकल्लें पेद्रू आनी जुआंव ते देव मंदिरान भितर सरता आसतना जो थंयसर तो पांगडो आसलो, ताका तांणी बरो केलो जेजूच्या नांवान. नाजारेतच्या जेजूच्या नांवान तुका सांगता, उठ आनी चलूंक लाग. आनी तो उठलो. आनी ताचे विशीं हे गेल्ले 3 दीस आमी आयकता ही आख्खी चर्चा. तो कसो बरो जालो, खरेंच बरो जाला, कितें करून जालो.
जालो जाल्यार हे जे सांगतात जेजू पुनर्जीवन जाला आनी नाजारेतच्या जेजूचे पदवेन आमी ही मिलाग्री केल्या. सोत मानपाक अवघड. थोडो लोक सोत मानतालो जाल्यार जे कोण ऑथॉरिटी आसात तांणी तांकां धरले, हाडले, बंद केले. तांकां धमकीय बीन दिली, बंदी बीन घातली, फर्मण दिलें की ह्या मुखार जेजू नाजारेतच्या जेजूच्या नांवान तुमी उलोवचें ना, चल सोडटात तुमकां. पयलीं तांणी आयकोना देखून तांकां मागीर फर्मणूय दिलें, उलोवपाक जायना, उलयत जाल्यार मागीर भितर पडटले. हें जाता तें आमकां भाव भयणीनो ह्या दिसांनी काय बरें दिसती पडटा. आमचे जे कितें गूड न्यूज आसा आमचे विशीं, आमच्या गोंयचे विशीं, आमच्या पर्यावरणा विशीं, जें कितें चुकीचें आसा तें आमचें निसणटन करतले म्हण आमचे जायते एक्टिविस्ट उलयतात. आनी एक्टिविस्ट म्हणटा ते बेश्टे रस्त्यार बोवाळ मारपाचे न्हू. सायंटिस्ट आसात, आर्किटेक्ट्स आसात, शिकलेले आसात, ते सांगतात. आनीक हो न्यूज दुसऱ्यांक पावना जावपाक आमचो सरकार जायते पावटी रोखडोच लायता सेक्शन 144 फर्मण. उलोवपाक जायना, बाराबर वचपाक जायना, प्रोटेस्ट करपाक जायना. जें कितें चुकीचें केल्लें आसा ओग्गी राव आनी तेंच सोंस. गूड न्यूज बंद, बॅड न्यूज चालू आसूं दी. आनी आमकांय भाव भयणीनो आमी पोरजा कशी आमकां हेंच जाता. गूड न्यूज आसा तो आमच्यान सोत मानूंक जावचें ना. म्हणल्यार हे एक्टिविस्ट सांगतात. आतां थोडेशे दीस जाले आमी आयकता सांताक्रूज पंचायतीचे डॉक्टर एल्सा म्हणून आसा, एक्टिविस्ट, आर्किटेक्ट, शिकलेली मनीस, आनीक आपल्या गांवा पासत जें कितें बरें आसा तें करपी. ह्या फुडें बोंडवळ लेक हाचे विशीं जायतो वावर केला. आनीक आपलो गांव सांबाळचे पासत आपलो ताळो उबारता. कांय प्रश्न विचारलेले पंचायतीन, ग्राम सभेन, जाली काडली तेचेर केस, कंप्लेन्स घातली. आनी आयज हे एक्टिविस्ट जे आसात, एक डॉक्टर एल्सा आसा जाल्यार दुसरे वाटेन आमी फाटल्या दिसांनी आयकून जाणा डबल ट्रॅकिंगा विशीं. जे कोण आपलो ताळो उबारतात आनी बॅड न्यूज आमकां जो येवपाचो आसा तो आडावंक, गूड न्यूज आसा तो सांगता, बरें आसा तें सांगता, तांकां बंद करूंक तांचेर कंप्लेन्स, तांचेर बंदी, सेक्शन 144 आनी हेर वस्तू. मागीर आनीक व्हडले आनीक मातसो मुखार वेतलो जाल्यार CBI, ED हें सगलें सरकार आयज लायत आसा जे कोण सारके उलयतात तांचेर. पॉलिटिकली आमी पळयता कितें जाल्लें आसा आमच्या ह्या देशान. जे कोण सारके उलयतात, जे कोण निशेध मारतात चुकीचेर, तांचेर लायली ED, CBI सगल्यांक धाडले फाटल्यान. पूण कशेय भाशेन जो गूड न्यूज आसा तो बंद करपाक जाय आनी सगल्या लोकांक बॅड न्यूज आसा तो मानून घेवपाक जाय. आनी ह्याच ट्रॅपान भाव भयणीनो आमी जायते पावटी पडलेलीं आसा. सारकें आसा तें आमच्यान मानून घेवपाक जायना. घडये आमकां भिरांत, घडये आमकां दुबाव, म्हणजे आमच्या काळजाची धारुणाय आनी आमचो अविस्वास. आनी ह्या पासत आमी बरें आसा तें करपाक सोदता, पूण आमच्यान तें करपाक जायना. तर आयज पुनर्जीवनपणाचे विशीं जेन्ना खुद जेजू आपल्या शिसांक मेळून सांगता आनी हे शीस, हे आपोस्तल जे गेल्ले सेनाद्रिना मुखार तांकां दवरलेले भिरांत. कित्याक सेनाद्रीन म्हणटा तो बरो पावरफूल बॉडी ती. जे भाशेन आयज आमचो सरकार आसा ते भाशेन तेणें कितें सांगता तितलेंय जाता. कोणूय आयकतात तांचें, पुलीस तांचें आयकतात, कोर्ट तांचें आयकतात, ब्युरोक्रेट्स आसा ते तांचें आयकतात. असले आमच्यान म्हणपाक जाता हें सेनाद्रीन. पूण तांचे मुखार हे दोग जाण खारवी, पेद्रू आनी जुआंव, दोगूय जाण खारवी, सादे मनीस. आनी सेनाद्रीन जे आसले ते समजले हे सादे बेस्ते अनपड, तांकां कांयच कळना. तांकां धमकी दिवया, भिवया, मातशें थोडेशे तांकां ऑफर दिवया आनी काबार करया. जेजूची खबर आनीक नाका. पूण दोगूय जाण पेद्रू आनी जुआंव स्वता पासत रावले उबे, सेनाद्रिनाक भिवंक ना. आनीक काय बरो प्रश्न तांचो, देवाचें आयकल्यार बरें काय तुमचें जे तुमी जे सांगतात तें आयकल्यार बरें? देवा मुखार हें सारकें जातलें की आमी देव सांगता आनी देवान आमकां इतलें दाखयलां. जशें भाग्यून मार्कूच्या शुभ वर्तमानान आमी समरी आयकल्या, जेजून म्हणलां तेंय आयकलां. तें आयकुपाचें काय तुमी सोत लिपोवंक सोदतात, सोत धांपून दवरूंक सोदतात तें आयकुपाचें? देवा मुखार खंयचें सारकें जातलें? भाव भयणीनो, आमकांय आयज होच प्रश्न.
आमी करता उलयता आनी आमी जे भाशेन वागता कोणाक जाय ते भाशेन आमी केल्यार सारकें देवाक जाय ते भाशेन केल्यार सारकें काय आयज आमचो सरकार आनी आयज जे कोण आपणाच्या हातान पदवी घेवपाक सगळे तरेची आडगां करतात तांचें आयकोन ओगी रावप सारकें हाचे विशीं आमी जण एकल्यान आमकांच जबाब दिवचो आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन वच जेजू नव्यान आमकांय भेटता आनीक एक पावटी आनी तेंच म्हणटा तुमचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय सोडात आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात तांच्या काळजाचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय जेजून तांच्या तोंडार मारली आनी विस्वास धरूंक बरे खबरेचेर आनी बरी खबर सगल्यांक परगटूंक तांकां पाठयले आमकांय जण एकल्याक आमच्या जिवितान जें कितें बरें आसा सारकें आसा तें आमी सोत मानूंक आनी ताचे पासत आमी वावरूंक आमकां कृपा मागुया सगलीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार